राज्यात शेतकऱ्यांनी नाल्लाचे उत्पादन करपाचे प्रमाण कमी केला। हाचे मुखेल कारण म्हळ्यार माकडांक लागून जावपी लुकसाण। शेतकऱ्यांक मजत जावची म्हूण ह्या वर्सा कोकोनट डेव्हलपमेंट येवजणे खाला दर शेतकाराक 17,500 रुपयाचे इनपुट्स दिल्यात। हातूंत म्हत्वाचे म्हळ्यार टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट, सेंद्रीय खत आनी किड्यांचो नाश करपा खातीर ट्रॅप्स हांचो आस्पाव आसा, अशें शेतकी खात्याचो संचालक संदीप फळदेसाय हांणी सांगले। टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट हातूंत वेलची केळीची निवड केल्या। वेलची केळीची सुमार 1.5 लाख रोपां शेतकारांक वाटल्यात। नाल्लाचे उत्पादन करपी जे शेतकार आसा तांकां केळीच्या लागवडींतल्यान अतिरिक्त उत्पन्न मेळून आधार जातलो। हाका लागून आमी शेतकारांक केळीची रोपां वाटल्याचे फळदेसाय हांणी सांगले। कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्कीम आसा जी आमी आमच्या राज्यांक आमी राबयतात। आतां तुमी जर फाटल्या थोड्या वर्सांचो जर ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार माकडांक लागून खुबशीं कोकोनट जी पळय गार्डन्स आसा ती लोकांनी निग्लेक्ट केल्या, कित्याक तांकां माकड डॅमेज करता आनी तितले तांकां जाय तितलें तांकां प्रोडक्शन मेळना। हाचे खातीर थोड्या शेतकारांनी जे आसा ते कोकोनट प्लांटेशन थोडे निग्लेक्ट करता। आतां ह्या शेतकारांक थोडो सपोर्ट मेळचो म्हणून आमी ह्या अंदूच्या वर्साक अंडर कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या स्किमीच्या अंडर आमी पर शेतकारांक 17,500 रुपयांचे इनपुट्स दिल्या। हेतून भितर प्रामुख्यान आसा टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट्स, आनीक दुसरें आसा थोडे ऑर्गेनीक मॅन्युअर, आनीक जे पळय किडीचे हें करपा जाय तेजे खातीर थोडे ट्रॅप्स। सो आमी हे 3 वस्तू जी आसा, 3 इनपुट्स जे आसा ते आमी आमच्या गोंयच्या शेतकारांक ऑल ओवर गोंयाचे शेतकार जे आसा तांकां आमी हे 3 इनपुट्स दिले कडेन आसा। हेतून भितर आमी टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट्स म्हणटा पळय ती आमी अंदू ह्या हेतून भितर आमी वेलची वेरायटी म्हणटी सिलेक्ट केल्ली, आनी वेलची वेरायटीचे आमी सादारण 1.5 लाख प्लांट्स टिश्यू कल्चर प्लांट्स आमी आख्या गोंयच्या शेतकारांक आमी डिस्ट्रीब्यूट केलो, जेणे करून शेतकारांक जे पळय कोकोनट ग्रोवर्स आसा तांकां केळ्यांच्या वरवीं बनाना प्लांटेशनांतल्या माध्यमांतल्यान तांकां एडिशनल इनकम मेळटलें। आनी जो पळय शेतकारांचो जो पळय हें आसा जे पळय दुर्लक्ष जाले कडेन आसा कोकोनट प्लांटेशनाक ते तांकां भरून काडपा खातीर मातसो तांकां सपोर्ट मेळटलो। 1.5 लाख जे पळय प्लांटींग मटेरियल दिला ते नेक्स्ट इयर देडाचे ते जे सायड शूट्स येता बनानाचे तेजे वरवीं प्लांटींग मटेरियल स्टेटी भितर वाडटले। 1.5चे 3 लाख जातले, 3चे 5 लाख जातले, अशें करून जशी जशी वर्सां वयता तशें तशें हें प्लांटींग मटेरियल आमच्या गोंया भितर एवेलेबल जातले, जेणे करून जे पळय शेतकार कोण आसा तेणे आपलें प्लांटींग मटेरियल काडून दुसऱ्यांकय विकून तेंच्यांनी तेतूंतल्यानय बी पयशे कमोवपाक ते शक्य जातले। शेतांक तेंच्या भाटांक बनाना प्लांटेशन जातलें। बनाना प्लांटेशनांतल्यान तांकां केळीचे घड मेळटले, ते घड तेंच्यांनी विकपाक शकता ते। आनीक आमचें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हे बनानाचे जी केळी आसा ती विकत घेता, आनी जेणे करून शेतकाराक एडिशनल इनकम मेळटलो। इन एडिशन टू दॅट शेतकारा कडेन प्लांटींग मटेरियल आसतलें। सपोज दुसऱ्या एखाद्या शेतकाराक जर हे केळीचे सकर्स जाय, केळमी जर जाय जाल्यार ते तेंच्यांनी विकपा जाता, आनी विकूनय बी ताका पयशे मेळटले। वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।